जेन्ना तो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो तेच्या अंडर हांवें काम केलां आनी जायते आमी एक्टिविटीज केल्ल्यो आसा हार्डकोर काँग्रेसमॅन. आनी आयज खास करून आमी एक अशी लोकेशन आयडेंटिफाय केल्या जंय आमी लोकांक पावतले. पणजे तुमकां खबर आसा एक शहर आसा आनी शहरान बिल्डिंग्यो चड आसा आनी अशे वाडे कमी आसा आनी खास करून गिरीश पवारान आमकां सांगलें आनी तसोच प्रसाद आमोणकराची अशी इच्छा आसली की आमी बारीक मनशांक मेळुया कित्याक काँग्रेस पार्टी ही सदांच बारीक मनशाची आसा आनी त्या निमतान आमी हांगा आयज जमलेले आसा. आनी आयज काँग्रेसीचो मॅनिफेस्टो रिलीज जालो आनी आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधीजी तेणें आयज बरो मॅनिफेस्टो काडलेलो आसा. आमी ताका तुमच्या मुखार हांगा हाडल्यात आमचो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट मेंबर ऑफ पार्लमेंट आमी गिरीश बाबाक निवडून हाडूंकूच जाय कित्याक काँग्रेस सरकार दिल्ली जातली आनी आमचो गिरीश बाब थंय एक सेंट्रल मिनिस्टर आसतलो आनी तेजे माफीर आमकां खूब खूब स्किमी तो हाडटलो चड करून आमचे गरीब लोकांक. गिरीश बाब धाकटे बूथ लेवल प्रेझेंसान आज गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो प्रेझेंट जाल्लो आसा. सो तेका आमचे बारीक लोकांचे प्रॉब्लेम कितें तेका सारकें तो जाणा आनी आमकां सगळ्यांक गॅरंटी आहा की तो आमकां नॉर्थ गोवा न्हू आख्खे गोंयांक कितें करून दाखयतलो म्हणून. आता सांगला त्या प्रमाणे हांगसर आमी येयल्यात आनी अशे खूब जाण येतले मतां मागपाक. आतां पयलो तुमी एक लक्षांत धरूंक जाय 20 वर्सां आमचो हांगसरलो खासदार आसा तो कितले फाटी तुमी ताका पळयला 20 फाटी ताका 20 वर्सां ताका निवडून दिलो तुमी तेजें तोंड कितलें पळयलां आनी तेन्ना तुमकां केन्ना तुमकां तेणें आपल्या दारांत घेतल्या हें तुमकां खबर आसा तेजेर हांव चड उलयना. पूण आयचें जी इलेक्शन आसा हेच गोंयच्या फायद्याचो आसा तितून दुबाव ना. पूण देशाची लोकशाय आयज धोक्यार आसा. उलोवपाक बंदी आसा कित्याक खातलोय जाल्यार ते थरयतात कशें आमी न्हेसचे ते थरयतात कोणाचे आमी मोगान पडचे ना पडचे ते थरयतात. असले केन्नाच ह्या देशान नासले म्हणून ही चड आनी चड गरीब हे आसा. 15 लाख तो घालतलो म्हणून सांगलेले तेणें चौकीदारान घातले कोणाच्या खात्यान येयल्या. आतां एक जाणा जावंक जाय तुमी तेणेन सांगलें कितें आपणे कुछ चौकीदार बनाव. चौकीदार कोणाच्या घराबार आसता गरीबाच्या श्रीमंताच्या आनी तो चौकीदार कोणाचो जाला आतां अडाणीचो अंबानीचो तिंचो. ताका 23 तारखेक सगळ्यांनी मतां मारून भरघोस मतांनी निवडून हाडूंक जाय. ताच्या पयलीं हांव एक खबर म्हजी सांगता. हांव 2000 हांगा म्युन्सिपाल्टीक बशिल्लो. सो आमी काँग्रेस सदांच कमिटमेंट करतात पळय ती काम करून दाखयतात. तें गिरीशूय फाल्यां जिखल्यार करतलो खुबश्यो गोश्टी. आयज सगळे उलोवन गेले. आयची फायट जावन आसा ही चौकीदार आनी तडीपाराचे एगेन्स्ट. कित्याक आयज देशान एक भिरांत पडलेली आसा. आयज प्रत्येकाक तेंच्यांनी तेंचे भक्त केलेले आसा. पूण म्हाका तुमकां इतल्या जाणांक हांगा पळोवन बरें दिसता की आयज पणजे तेंच्या हातीन आसून हांगाचो चीफ मिनिस्टर इतलो तेंप आसलो तरी पूण हांगा तुमी तेजे भक्त जाले ना. आयज भक्त आमकां विचारता काँग्रेसीन 60 वर्सांनी कितें केलें. म्हाका एक सांगूंक दिसता भक्तांक की काँग्रेस 60 वर्सांची न्ही. काँग्रेसचो इतिहास 133 वर्सांचो आसा. आमचो जो इंडिपेंडंट आमच्या इंडियेक मेवलो फ्रिडम जे आमकां मेवले ते आमच्या काँग्रेसीन दिले. आयज आमचे कितलेशेच लिडर काँग्रेसीचे जेलीन गेले मेले फ्रिडम फायटराक झगडोन मेले. हे मोदीन आनी RSSन इंडियेक कितें दिलें जाल्यार पयलो टेररिस्ट दिलो नथुराम गोडसे. आनी म्हाका दिसता की आयज नॉर्थ गोवान तुमकां एक संदी मेळ्ळ्या की तुमचे गांव एक भुरग्याक गरीब समाजाच्या भुरग्याक आयज नॅशनल लेवलाचेर व्हरपाक. कित्याक आयज सगळ्यांक खबर आसा की राहुल गांधी जो आसा आयज बाब गिरीश चोडणकराक कितलो क्लोज आसा तो. आनी हो जो आसा आयज जेन्ना MP जातलो आमी जेन्ना भोंवता लोकां कडेन आमी सायकल यात्रा केली मय वाडपय बिचोली सगळे लोकांचो एकूच आवाज आसा. ज्या ज्या घरांनी आमी विचारलें थंय सगळ्यांनी सांगलें की आयज आमकां परतून एक फाटी
चेंज करपाची गरज आसा. 20 फाटली 4 निवडणुके जे आसा हो श्रीपाद नायक भाऊ जो आसा हो जिखता आनी हेणें कांयच करूं ना. आयज देशा मुखार व्हडलें संकट आसा की परत जर मोदी चुकोन सुद्दां प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार देशाचे कशे तुकडे जातले. म्हाका दिसता आतां तुमी चिकन खावप, मटन खावप, बीफ खावप काय आनी कितें खावप हें नरेंद्र मोदयान तेगे पार्ट ठरयता. आमी बायलांनी पॅन्ट घालप काय चुडीदार घालप हें ते डिसायड करप. एक चल्यान चलये कडेन उलोवप काय ना हें ते डिसायड करतात. आमी वॉट्सअप पयले आमी ग्रुपांचेर धाडटाले, तांकां दिसलें तांचे विरुद्ध धाडटा. आतां फक्त आमी एक बरोबर 5 जाणांक मॅसेज धाडपाक मेळटा. करेक्ट न्ही? मिडियाक घेतली. सो हें देशा खातीर घातक, व्हेरी डेंजरस. गोंयाकूय तेंच. गोंयांक तेणी सारके लाचार करून दवरले, लोकांच्या मतांचो वालोरूच काडून उडयलो. म्हणजे तुमी BJPक भायर मारले गोंयच्या लोकांनी, तेणी हाडून परत BJP बसयले. म्हणजे लोकांचो मतां आसा पळय त्या मतांचो एक वालोर आसतालो, तो वालोर BJPन मतांचो काबार केलो. सो हें तर अशें जालें लोकांचो विश्वास मतदानाचेर, डेमोक्रेसीचेर वयतलो. कारण ते पयशे आनी पयशा मुळाचेर कितें करतात. ज्या पक्षान तांकां सत्तेर हाडले 2017 3 मोगोचेर येता ते काँग्रेसी बरोबर येयल्ले, आमचे 18 आशिल्ले आनी ते 3 21 सरकार जाल्लो. पूण ते BJP बरोबर गेले, BJPचो सरकार केलो, तेणी लुटले, पयशे लुटत गेले आनी त्याच पयशांनी BJPचे 2 आमदारांक विकते घेतले. आमचे 3 आमदारां मेले, BJPचे 2 आमदारां MGच्या. सो हें एक वायट, लोकांक खूब दुखलां आनी त्या भायर लोकांची थट्टा केली. सो ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमी एक काँग्रेस पक्षाक संदी दियात. 20 वर्सांक काँग्रेस पक्षाक नॉर्थ गोवा संदी मेळना आनी म्हाका दिसता ह्या पावटी अधिकारान आमी तुमचे सगळ्यां कडेन नम्रतेन मागतात की एक संदी. लोगों का मूड दिखाई देता है आपको? लोगों का 3 तरह का गुस्सा देखा. पहला गुस्सा केंद्र सरकार के विरुद्ध, नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध, कि उन्होंने जो आश्वासन दिए थे उनको पूरा नहीं किया. वो सब जुमला हो गया और लोगों ने एक सपना देखा था नरेंद्र मोदी जी के रूम में. उन्होंने बहुत वादे किए थे, अच्छे दिन लाने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था और ये सब वादे निभाए नहीं. उल्टा उन्होंने जो हमारा इकोनॉमी था वो एकदम डिस्ट्रॉय किया और बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई. देश प्रेमी जो बोल रहे थे हमने देखा पाकिस्तान जैसा देश हम पे कैसा गुरगुरा रहे. सो ये सब जो गलतियां जानबूझकर किया, जुमले जानबूझकर किया, उसके ऊपर एक गुस्सा है. दूसरा गुस्सा जो गोवा में जिस तरह से उन्होंने राजनीति का खेल किया, विधायक खरीद करने का खेल किया, जो लोगों का वोटिंग के आधार पे जो रिजल्ट मिला था उनको उल्टा करने की पूरी कोशिश की, पैसे के यूज करके. सो उसके लिए अलग गुस्सा लोगों में है कि लोगों ने एक मतदान किया था, लोगों को लगा कि मेरे मतदान का कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है. हमने तो BJP को हटाया था, फिर भी BJP दोबारा सत्ता में आ गई. सो पैसे का खेल और जो इमोरल पॉलिटिक्स है उसके लिए भी गुस्सा बहुत गोवा भाजपा के विरुद्ध है.